सुरवातीक गीत घेऊया अंक A10. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. आयचे मीस आमी भेटयता देवाकार दिवन आपलो वाडदीस संभ्रमता मिलाग्रिना लॉरेन्स. ही आमचे भयणीचेर देवाचो आशिर्वाद बेसावा बरी भलायकी तिका मागुया. तशेंच दुसरे इंतेसांव देवाकार दिवन मीस भेटयता मार्गारिता कोस्ता. ताचेर तिच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद बेसावा मागुया. तशेंच मागूंक लायला आपली वेडिंग एनिवर्सरी संभ्रमता एंटनी आनी मीना कोस्ता. रुजाय सायबिणीचे विणवणीन आमच्या भाव भयणाचेर आशिर्वाद बेसावा मागुया. तशेंच बोन एथरायटीस, नी स्वेलिंग, जॉयंट पेन, वीकनस, स्वेलिंग ऑफ एंकल आनी फीट ह्या दुयेंसां पासत ह्या मिसांत आमी मागतल्यो. तशेंच आमचे तारवोटी भाव आसात जे तारवार काम करतात तांचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमच्या सोम्या येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकमूट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवान मनशाक उलोवपाचो एक खाशेलो गूण दिला, जाचे उद्देशी आमची चिंतना सरळ दुसऱ्यांच्या मुखार मांडूंक जाता. ह्या संदर्भांत संवाद आमच्या जिवितांत भोव म्हत्वाचो, कारण ताचे उद्देशी आमी एकामेका सोवे बरें तरून समजून भासाभास करूंक शकता. जर कसलोच गैरसमज आसा तो पयस करूंक शकता. हे तरेन आमी एकामेकाक समजून संवादा उद्देशी बरे फुडारी जावंक शकता. ही कल्पना आमच्या मनांत हाडून नोवेनाच्या 8व्या दिसाचो विशय रुजाय सायबिणीचे विनवणेन सोमेस्तांताय फळाबरीत संवाद करुया आनी बरे फुडारी फिरगोज गवळीक सोबेक जावया. तर ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमी नावेलच्या दर एका फिरगोजकारांनी अदीक करून आमच्या फुडाऱ्यांनी लोकां सांगाता एक फळाबरीत संवाद करूंक आनी ह्या उद्देशी आमची फिरगोज फळादीक जावंक आमकां सगल्यांक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मारेचे विणवणेन कृपा आनी बळ मागुया. बाबा बुडादू, ह्या सुरवातीच्या उतरां उद्देशी आमकां दर एकल्याक उलोवपाचो गूण दिल्लो आसा, तेणें दिल्लें आसा, ताचो उगडास केला. आनी किरीत भाशेन
बरें उलोवप करून बरी भासाभास करून सगळ्यां सोबे बरें संबंद सांबाळून फुडाऱ्यांनी आपले फुडारीपण बरो संवाद करून फिरगोस गौडीक सोबेची खरी फुडारी कशी वावरूंक आयचो विशय रुसार सायबिणीचे विनोदीन हें देणें आमकां मागूंक आपयता. ही आमची गरज दोनया देवा मुखार आमी दवरतना आमच्या पाप साहेबाच्या उतरांचो उगडास करुया. एनलार्ज द स्पेस ऑफ द टेंट. तुमच्या काळजाच्या तोंबूचो जागो वाडोयात. तुमची काळजाची तोंबू उदार जायात, उदार करात आनी हे भाशेन सगळ्या सोबे बरे संबंद सांबाळून पाप साहेब आमकां उलो करता. घडये साबार पावटी हे आमी करूंक वावुरल्या, पूण त्याच बराबर आमी घडये दुस्मानकायो केल्यात, आपलेपण केलां, दुसऱ्यांक किकोंत केल्यांत. देवाचे बोगसणे असले आनी हेरूय पातकां बसोत मागून सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसोत भगिमूंक सदांच सांतवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासतांच्या जिविताक पावों. प्रार्थया. मागुया आमच्या खासगी गरजां पासत जे कितें आमी आयज मागूंक आयल्या ते रुसार सायबिणीचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा देवा, रुसार सायबिणीक आमी आयज भोगतीन बोंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर आनी दर एकल्याक आमकां आनी केरीतपणी आमच्या फुडाऱ्यांक संवादाची मनशां जावशीं कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी रजवट चलयता सासतांच्या सासनांक. बागिमून पावलून रोमकाराक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, तुमचो मोग दोंग नासलोलो जावन दी. वायटाचो द्वेस धरून बरें तें करात. बावा भयणीच्या मोय पासान एकामेकाची अपुरबाय कर. आपणा परस एकामेकाक ओळखून दवरात. सुडसुड्या बेसरमाय नासतना
ओत्म्याच्या ओरबेन सैमाची सेवा करात. परवासो दवरून खुशाल जायात. कोश्टा दोग्यांनी तीर रावात. तांबन आसतना मागणें करात. देवाचे पोरचे मोदें कोण गोरचेक सापडलो जाल्यार ताका पावात. पोरग्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमकां दुमालो दितोऱ्यांचेर आशिर्वाद घालात. होय, आशिर्वाद न्हय शिराप. खुशाल आसतल्या बराबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसतल्या बरोबर दुखेस्त जायात. तुमचे मोदें एक चिताची जायात. उच तोकलेची जावं नाका. पूण गरीब धाकट्या लोकां बराबर खरे इश्टागोतीन चलात. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमचो देव जियेता सासना सासना. ताचें नांव व्हड जावं. सगळीं म्हणुया. आमचो देव जियेता सासना सासना. ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पर एकदम कास लायता आनी एकदम बोक्षिता. तो मनशाक कोल नोकरान घालता आनी तांचो सामको बस जावपातली तांकां निवारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वाटावो ना. जबाब आमचो देव जियेता सासना सासना. ताचें नांव व्हड जावं. राष्ट्रा मोदें ताणें तुमकां शेपडायलेली, पूण थंयसरूच ताणें ताका आपली बोडवीक दाखयली. सगळ्या जिव्या मनशा मुखार ताचें नांव वयर काड. तो आमचो दोनी, आमचो देव. तोच आमचो बापूय. तोच देव सासना सासना. जबाब आमचो देव जियेता सासना सासना. ताचें नांव व्हड जावं. तुम जर सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मनान ताचेशी परतून येशी आनी प्रमाणीकपण ताचे मुखार चलयशी, तोय तुजेशी परतून येतलो आनी तुका आपले मुखामोल आनीकूय लिपयचो ना. जबाब आमचो देव जियेता सासना सासना. ताचें नांव व्हड जावं. पळय, कितले बोलेपण तो तुका वागयता. पोडया ताळ्यान ताची उपकार आठय. न्हीद कोतल्या सर्वेस्पराचें नांव वयर काड. काळजाच्या राजाची वाखाणणी कर. जबाब आमचो देव जियेता सासना सासना. ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार मोच्या परदेसान ताची वाखाणणी करून गायता. पातक केल्ल्या राष्ट्रां ताची पदवी आनी वर्तेपण परगट करता. जबाब आमचो देव जियेता सासना सासना. ताचें नांव व्हड जावं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकुतीचो बाप आनी सगळ्या बुजवणेचो देव. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू सिकार नांवाच्या सामारियाच्या एका नोगरान पावलो. जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या बाटा लागींच हो नोगोर आसा. जाकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून तोकलोलो देखून बांयच्या कांट्यार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. सामारियाची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हळें,
म्हाका इल्लें पियोंक दी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोकरांत गेल्ले. सामारियेचे बायलेन ताका म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव सामारियेकान, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पियोंक मागताय? खरें म्हळ्यार जुदेवांक आनी सामारियेकारांक पडना. जेजून तिका परतीपाड केलो. देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पियोंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणू आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. ते बायलेन जेजूक म्हळें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हळें, हें उदक पियेतात तांकां सगळ्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक बसलो, पूण तूं ताका जेरुसलेमांतूच बसूंक जाय म्हूण सांगताय. जेजून तिका म्हळें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुसलेमांत जावं बापाक बसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी ओळखोनांत ताका बसतात, आमी जाल्यार ओळखत हांव ताका बसता, कित्याक तारण जुदेव लोकांतलें येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हळ्यार तो वेळ पावलो, की खरे बोजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती कोत्तले. कित्याक म्हळ्यार असलेच बोजपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या बोजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बसूंक जाय. बायलेन ताका म्हळें, मेसियस म्हणजे अभिषेक वो देवान मागलोलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हळें, हांव तो, तुजे कडेन उलयता तो. त्या दोंगरांतल्या पुस्कोड सामारियेकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सामारियेकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो. ती बायल एक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, बगोर आमीच ताचें आयकलां देखून आमी सोत मानता. आनी तो खरोच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा बोणादो, आयचो विशय रुजार सायबिणीचे विनवणेन सोमेस्तांताय फोडाबरीत संवाद करून बरे फुडारी फिरगोज गौडीक सभेचे जावंक आमकां आपयता. बरे फुडारी जावंक एक केरीत उपाय हो विशय दाखयता तो म्हळ्यार संवादाचो. संवाद म्हणजे भासाभास करपाचो, डायलॉग करपाचो. आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसिस्क अशें म्हणटा, इफ देर इज वन वर्ड that should never tire us repeating, it is dialogue. परतून आमच्या तोंडांचेर हें उतर घेवन आमकां वाज येवंक फावना आनी आमी तोकोंक उपकारना.
वो दुसऱ्या उतरांनी तो म्हणूंक सोदता संवाद करून भासाभास करून कोणूच तोकूंक उपकारो ना. एक उपाय सदांच आमी घेवंक जाय तो म्हळ्यार संवादाचो. बाबा म्हणू मलाला युसुफजाई ही पाकिस्तानी ओस्तोरीचें नांव आमी आयकलां आसतलें. वो तिणें म्हणलोलीं उतरां तरी आमच्या कानार एका वेळार वो दुसऱ्या वेळार पडलीं आसतलींच. तिचीं उतरां वन चायल्ड वन टिचर वन बूक वन पेन कॅन चेंज द वर्ल्ड. आयज तिका 26 वर्सां, पूण जेन्ना तिका 16 वर्सां आसलीं तिणें एक चळवळ सुरू केली. चेडूं भुरग्याक नेणार कशें सोडचें न्हय म्हूण, पूण ताका शिकोण दिवचें म्हूण, द रायट फॉर एड्युकेशन. आनी ही चळवळ चलयतालें देखून चेडूं भुरग्यान शिकचें, जाणवायेन वाडचें. तालिबानांनी ताचेर फार मारलो. ताका 17 वर्सां तेन्ना आसलीं. पूण ही चळवळ ताणें सोडून दिली ना. आनी ह्या पासत 20 वर्सांचे पिरायेर ताका नोबेल पीस प्रायज फावो जालो. बाबा म्हणू मलाला युसुफजाई ही उतरां संवादा वयर म्हणटा. द बेस्ट सोल्युशन टू अ प्रॉब्लम and a way to fight a war is dialogue. भासाभास करून म्हणटा सगल्या आमच्या विचारांक आमच्यांनी जबाब सोदून काडूंक जातात. आनीक एक झूज देखून संवादा उदेशी हातियारां घेवन न्हय, फार मारून बी न्हय, पूण संवाद करून भासाभास करून डायलॉग करून आमच्यांनी झुजां देखून सोंपोवंक जाता हें ताचें सांगणें. मोगाड बाबा म्हणू आयच्या शिव वर्तमान जेजू आनीक हे सामारितान ओस्तोरे मदें जालोलो संवाद आमी वाचला. जेजू बांयच्या कांठार आसा, तोकला देखून थंयसर बसला आनी थंयसर एक सामारितान ओस्तोरी ते बांयचें उदक काडूंक येता. ही ओस्तोरी आपल्या पातकांचें वजें घेवन आसा आनी बराचभर ते बांयचें उदक ती सोदता. जाल्यार जेजू जिवे उदक दितलो, जिव्या उदकाची जोर आनी बराचभर हे ओस्तोरेच्या ओतम्याची तान लागलोलो मनीस. आनी हेच नदरेन हो डायलॉग हे सामारितान ओस्तोरे लागीं जेजू सुरू करता. म्हाका इलें पिवंक उदक दी. ह्या उतरांनी हे ओस्तोरेक एके भाशेन पयलीं उतरां उच्चारून हो संवाद हो डायलॉग सुरू करता. मोगाड बाबा म्हणू ह्या जें कितें ह्या बायच्या कांठार घडलें त्या संवादांत बारीकसाणेन आमी नदर मारल्यार थोड्यो बऱ्यो वस्तू आमकां दिसून येतात, ज्यो आमकां न्हय फकत फिरगोस गौडीक सभेच्या फुडाऱ्यांक, पूण आमी आमच्या घोराब्यांत देखून जियेतना, एकामेका लागीं शेजाऱ्यां मदें वागतना, आमच्या वावराच्या जाग्यार लेगून एकदमूच फायद्याचे कशें आमकां दिसून येतलें. पयले सुवातेर जेजू आपूण जुदेव आनी ती सामारितान ओस्तोरी हें अंतर कुशीन दवरता. आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां सामारितानांक आनी जुदेवांक पडोना आनी दुबाव बीन जेजू जाणा आसलो. ही ओस्तोरी आपणाक हें म्हणटलीच म्हूण हांव सामारितान आनी तूं जुदेव, कोण भाशेन तूं म्हाका जाप करताय. आनीक जेजू हें सगळें कुशीन काडून तिका फावो तो मान दिवन ही जाप तिका करता. आमचो आतांचो पाप साहेब आनीक आमकां सांगता तें डायलॉग इज बॉर्न थ्रू एन एटिट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दी अदर. बरो संवाद जातलो, बरी भासाभास जातली जाल्यार म्हणटा आमकां दुसऱ्याक फावो तो मान दिवची गरज आसा.
हेंच कितें जेजू ह्या बांयच्या कांठार हे वस्तोरेक फावो तो मान दिवन अंतर कुशीत दवरून तिका जाप करता, तिचे लागीं हो उपकार उदकाचो मागता. दुसरे सुवातेर ती एक पातकी म्हूण जेजू दुबाव विरेत जाणांच तो देवाचो पूत आनी तो आमकां दर एकल्याक भितर भायर वळखता. पूण दुसरे वाटेन तो जाणा आपूण संवसाराचो सोडवणार पातकी मनशाक बोगसोणें दिवूंक आपूण आयला आनीक आपुणूच ल्हान जाता आनी हे वस्तोरेक लागीं हो उपकार उदकाचो मागता. बाबा पुणादो एक फांकी बरोयणार म्हणटा डायलॉग डिमांड्स ह्युमिलिटी. बरो भासाभास बरो संवाद जातलो जाल्यार म्हणटा आमकां काल्तिकायची गरज, निबेल गरज. काल्तिकाय नासतना आमच्यांनी भासाभास हो संवाद करूंक जायच ना. भाग्योंत पावलो जेजू विशीं उलोवन म्हणटा मरोपर्यंत आनी कुर्सार मरोपर्यंत तो खालती जालो, ल्हान जालो म्हूण. पूण कुर्सार चोडोपर्यंत जेजू रावलो ना. न्हय म्हूण निमण्या जेवणा मेजा वेलो उठून आपल्या शिसाचे पांय धुवूंकूच तो रावलो ना आपली खालतीकाय दाखोवंक. जेजूचें आख्खेंच जिवितूच जालें आनी हाचो पुरावो आयचो शुभ वर्तमान आमकां दिता. जेजूची ल्हानविकाय, खालतीकाय बरो संवाद करूंक फायद्याचो आनी आदाराचो जालो. तिसरे सुवातेर बाबा पुणादो ह्या संवादा उदेशी जेजून हे वस्तोरेक तिच्या तोंडांतल्यान सोत भायर ताणें काडलें. सोत ओळखून घेवंक तिका आदार केलो. जेन्ना जेजून तिका सांगलें वच आनी तुज्या घोवाक आपय, तिचो जबाब जालो म्हाका घोव ना. आनी जेजू म्हणटा सारकें तुवें सांगलें, कित्याक तुका 5 घोव आसले आनी तूं आतां जियेता तो लेगून तुजो घोव न्हय. तिच्या तोंडांतल्यान हें सोत भायर काडलें आनी ह्याच सोता पासत ही वस्तोरी उपरांत आपल्या नोकरांत सांगूंक वेता. जेजू सोबें हे एक प्रवादी कसो ती ताका ओळखून घेता देखून. बाबा पुणादो बरो डायलॉग, बरो संवाद, बरी भासाभास आमी करता तेन्ना आमी सोत सोदून काडूंक पावता. स्वताची ओळख आमकां मेळटा आनी हेंच कितें ह्या शुभ वर्तमानांत जालोलें आमी पळयता. आनी शेकी हो संवाद करून बऱ्या संवादा उदेशी देवूच एके भाशेन तांचे मदें आशीर जालोलो ती पळयतात. ही वस्तोरी जेजूक सोडवणार म्हूण ओळखून घेवंक पावता. आनीक आपल्या नोकरांतल्या हेर सामार्यकार मनशांक, सामारितान लोकांक आपयल्या उपरांत होय लोक जेजू विशीं हेंच सोत ओळखून घेता आनी म्हणटा तूं संवसाराचो सोडवणार. आनी ती सगळीं ताका मान दितात आनी ताका सांगतात आमचे शी तूं राव, स्टे विथ अस. आनी जेजू आयचो शुभ वर्तमान सांगता ते परी आनीक 2 दीस तांचे मदें जेजू जियेलो. कित्याक जेजू सोबें देव स्वयं तांणी ओळखून घेतलें. बाबा पुणादो आमचो आदलो एक पाप साहेब जुआंव पावलो II अशें म्हणटालो, बाय डायलॉग वी मेक God present amidst us. As we become open to one another, we open ourselves, our hearts and minds to God. बऱ्या संवादा उदेशी आमी देवाक आशीर करता आमचे मदें. आमी एकामेकाक आमचें काळीज मन उक्तें करता तेच भाशेन देवाक आमचें काळीज मन एका बऱ्या संवादा उदेशी आमी उक्तें करूंक पावता. मोगाळ बाबा पुणादो बरो संवाद आमकां कोत्तोले जाल्यार
पेल्याक मान आमी दिवंक गरज. वी नीड टू रिस्पेक्ट दी अदर. बरो संवाद आमी कोत्तले जाल्यार आमी खालती जावंक गरजेचें. वी नीड टू बी हंबल. बऱ्या संवादा उद्देशी वी नीड टू अरायव एट द ट्रूथ. आमी सोत ओळखून घेवंक पावूंक जाय. आनी बऱ्या संवादा उद्देशी आमी देवाकूच एके भाशेन आमचे मदें आजीर करूंक जाय. बाबा म्हणालो आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चितींतलें. जंय बागेवन पावलो तांकां सांगता तुमचो मोग एकामेका सोबे आसा तो दोंग आसलेलो जावचो न्हय. should not be insincere but a sincere love among you. ज्या मोगा पासत कोण कोणाक किकोंत करिना, कोण कोणाक खाला उडयना, परतें जाल्यार एकलो दुसऱ्याक मागण्यांच्या आदारान उखलून दवरता. वायट आसा तें काडून उडोवंक आनी बरें आसा ताका वेंग मारूंक, खुशाल आसा ताचे बराबर खुशाल जावंक आनी दुखांत उडयतल्या बराबर दुखी जावंक. हे परी कोरी भाव भयणां देवाचो एक घोराबो एक कुटुंब कसो जियोवंक आमकां आपयता. बाबा म्हणालो आमी वेगवेगळ्या फिरगोजांतलीं मनशां हे नावेलीचे फिरगोशेंत एकठांय जालोलीं आसा. आनीक आमच्या आख्ख्या गोंयांत एके भाशेन नवी फिरगोज गवडीक सभा अ न्यू पॅरीश पास्टरल कावन्सील घडोवन हाडपाची तयारी चलता. हे फिरगोशेंत हे नव्यानूच एके भाशेन जावन आसा एक तयारी. हेर वस्तू ह्या नव्याना आनी परबे उपरांत अदीक बारीकसाणेन जातल्यो. नवी मनशां, नवी उमेदवारां, नवी फिरगोज गवडीक शेकी जुनाच्या म्हयन्यांत फुडल्या वर्सान घडोवन हाडची पासत. फिरगोज गवडीक सभा जावन आसा मुळावो जोमो, मुख्य जोमो, द मोस्ट इम्पॉर्टंट ग्रूप ऑफ अ पॅरीश. मुख्य जोमो एके फिरगोशेचो. जातो आसात आमचे समुदायांतले फुडारी आनी हे फुडारी उपरांत फिरगोशेच्या यात्निकां वांगडा सांगाता वावरून फिरगोशेचो गवडीक वावर फुडें व्हरतात. देवाचें राज फिरगोशेंत घडोवन हाडूंक आपली फिरगोस अदीक आनी अदीक वयर काडूंक वावुरतात. आनी ह्या पासत आयचो विशय हे आमच्या फुडाऱ्यांनी खेरीतपणी संवादा उद्देशी बरी भासाभास करून जावं यात्निकां लागीं जावं आपल्या समुदायाच्या मनशां लागीं आपलें फुडारीपण चलोवंक मागूंक आयचो विशय आमकां उलो करता. बाबा म्हणालो फुडारी जावप म्हळ्यार एक सोंपी वस्त न्हय, पूण फुडारीपणूय दर एकलो आपणाच्याच बोळान चलयना. दर एक फुडारी जेजू सांगाता, जेजूचें कार्य फुडें व्हरता. आनी ह्या पासत आमी आमच्या फुडाऱ्यांक एक बरें उतर दिवंक गरजेचें, तांकां आदार दिवंक गरजेचो, तांचें वजें ल्हव करूंक आमी गरजेचें. जेन्ना संवाद जातलो, बरी भासाभास जातली, तेन्ना कोण सोंड फुलोवन भोंवचो ना, कोण दुसऱ्याक आपलो दुस्मान कसो लेखचो ना, कोण कोणाक किकोंत करचो ना, कोण कोणाचेर घाराणी घालचो ना. परतें जाल्यार कसलेय प्रश्न आयल्यात जाल्यार बऱ्या संवादा उद्देशी सुटावे करून कोरी भाव भयणां कशीं फिरगोशेचें बरेपण जेजूचे कार्यांत हात बोट घालून वावुरतलीं. आनी हेंच कितें फिरगोज गवडीक सभेचें मोन आनीक फिरगोज गवडीक सभेच्या फुडाऱ्यांचें मोन जावंक गरजेचें. बाबा म्हणालो हें हांव म्हणटा तेन्ना आमी ओळखून घेवंक जाय आमची फुडारी म्हणटात ती वयर तावन स्वर्गार पडलेलीं मनशां न्हय, ओस्कोतूच मनशां. आमचे सभे ओस्कोतायो आसात तेच भाशेन तांचेय सभे ओस्कोतायो आसात. आनी ह्या पासत आमी जाता तितलो आदार तांकां दिवंक जाय. बागेवन पावलून आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास केला, मागणी करात, एकामेका पासत मागात, एकामेकाच्यो चुकीच सोदून काडूंक वावरूं नाकात.
थोडे पावटी असले आमची जिवीत जाता दुसऱ्याच्यो चुकीच सोदून काडूंक आमी भोंवता आनी तेन्ना जी कृपा देव आमचे समुदायाक आमचे फिरगोशेक दिवंक सोदतालो त्यो आमी घेवंक आमचे हात उक्ते आसना कित्याक आमच्या हातांनी आमच्या काळजांत आमच्या मनान आमी राग दुस्मानकाय निड्डूकाय आपलेपण गर्व घेवन आमी आसा आनी तातूंत मदें देवाचें राज कोण परी बांदून येतले बाबा बुणादू आयज देवाक सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला ते परी आमकां उलोवपाचें देणें देवान दिलां कितें उलोवचें कितें ना उलोवचें कोण परी उलोवचें खंय उलोवचें कोणा लागीं उलोवचें हें सदांच मनान धरून एक बरो संवादाची मनशां आमी जावुया आनी हातूंतल्यान आमच्यो फिरगोज गौरीक सोबेच्या आदारान अदीक देवाक मानवतल्यो करूंक देवाचें राज आमचे फिरगोजांनी बांदून हाडूंक आमच्या यात्निकां बराबर आमी वावरूंक आमकां आदार आनी कृपा हे मिसाचे भेटेन रुजाल सायबिणीचे विनवणेन मागुया सगळीं उबी रावया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार बाबार्थान आनी काल्तिकायेन दोनया देवा मुखार आमी दवरुया आमचे पवित्र सोबेच्या वडिलांनी लोकांताय फलादीक संवाद करून तांकां इगोर्ज मातेची शिकवण दिवंक ताचे उद्देशी एक मजबूत फिरगोज घडोवन हाडूंक मारयेचे विणवणेन तांकां पवित्र आत्म्याची स्मृती मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकां सांगाता ताचे कोश्ट त्रास बऱ्या संवादा उद्देशी करूंक आनी हातूंतल्यान तात्पुरते निर्णय घेवंक लोकांच्या बरेपणा पासत वावरूंक मारयेचे विणवणेन देवा लागीं मागुया आमच्या ह्या गांवच्या दोर एका वांगड्यांनी अदीक करून जे तरेकवार भासांची फुडारी आसात तांणी एकामेका सोवें एक बरो संवाद करून ताचे उद्देशी आपले नातें एकामेकाताय मजबूत करूंक मारयेचे विणवणेन जोण एकल्याक कृपा मागुया आख्या संवसारांत जायते फुडारी आपल्याक मानता तशे निर्णय घेवंक लोकांक त्रास करतात तर तांणी एक बऱ्या संवादा उद्देशी लोकांताय बरें संबोध करून हे पोरी बरो समाज बांदूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण मारयेचे विनवणेन बापाची कृपा तांकां मागुया बाबा संवादाचें हातयार तुवें आमकां सगल्यांक फावो केलां
हे हातयार वापुट्टले तुझे पाटलावदार आमकां कोर आनीक फिरगोस गौडीक सभेच्या फुडाऱ्यांक हेंच हातयार संवादाचे वापरून बरे फुडारी जावंक तूंच तयार कर आनी बरे फुडारी आमच्या सगळ्या फिरगोसांक तूं फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Gitacho ang C21. बापा स्वर्गींच्या तुझ्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा किरीत मान देवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासो ती देणी आमी तुका भोगतीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे परवीं आनी सायबीण मायचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस सोदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा सोर्व काळे आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आबोय जाली आनी सासणीक प्रकाश तेणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकणटात तांची संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता
सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन गोश्ट मरण सोंसूंक बेचयानी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतली पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja Sumia Jesu amimo do Pana Amica sempre prieta Te prego Dio tu vuoi provare su Amico se moro Papa Jezucia mornaco ani punorżywotpणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतुमेचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते सगळे आमच्या भावा भुणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दरेका भाव भुणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवान सुसे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान सुसेवास भाग्यवान फ्रांसीस शावियर भाग्यवान सांतातून आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक बाबा म्हणून बरो संवाद आमकां बरे संबंद घडून हाडूंक आनी सगळ्यां सोबें मोगान जियोंक खालती जावन जियोंक पेल्याची सेवा करूंक आमकां पावयता असलींच मनशां आमी जावच्याक खेरीतपणी आमचे फिरगोस गौरीक सोबीचे फुडारी जावच्याक जेजूच्या उतरांनी बापाची मजत मागून म्हणुया
आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज्य आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिसा तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळटायनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोन्नराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदारका कुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरूंक दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी रसवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती ओतो जेजू जो खरो संवाद घडोवन हाडून स्वताची ओळख दिता खालतिकायेन आनीक मान रिस्पेद दिवन पेल्या सोबे वागता आनी आमकां खऱ्या संवादांतल्यान बरे संबंद घडोवंक आपयता ह्या ताच्या जेवणाक आयज आपयलोली आमी सुभागी सुम्याचे तरी विशय म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गिताचो अंक R30 R10 Ashe hawe, ulay ka na.
Simona, explozi pradona, care smoce, devul coșe, moșa bogar, deva cati, cinna doși, somna moci, soldat de suirea cati, Jisu bashi, ashi have, ulutana, Jisu bashi, ashi mona, explozi pradona. Jisu bashi, ashi have, ulutana, Jisu bashi, ashi mona, explozi pradona, mocha boga, Jisu bashi, mocha deva, sanchi have. Moji kushi, tuji kushi kuchi tuve. Jisu bashi, ashi have, ulutana, Jisu bashi, ashi mona, explozi pradona. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंतांक वार मारयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. तेचांक वार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भोगतांच्या सांगाता सासणांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां सगळ्यांक पावय म्हूण कालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगळ बाबा बुणानू आयज आमचे मदेकात आसा फादर जा डाक्रूज गांवान बेनावली. चांदोर फिरगोचेन पादिगार कसो तो वावर करता. हांव जेन्ना 8वेन सेमिनारीन जॉयन जालो फादर म्हजो प्रोफेसर आसलो.
ताणें म्हाका शिकयला. आयज तो आमचे मदेकात आयलो, मिसाची भेट भेटयली आनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आमकां आत्मीक वाटेन गिरेस्त केल्ल्या पासत पादिगाराच्या नांवान, सगल्या पातकुरांच्या नांवान आनी नावेलच्या फिरगोसकाराच्या नांवान आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या मुणयारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद बेसावा आमी मागता. आयची सगली मांदावळ सांबाळूंक आपलो आदार दितोल्या सगल्या आमच्या भावा भयणांक आमचे दिनवास. सकाळीं आनी सांजे कुमसाराचो वेळ भायल्यान तुमी नोटीस बोर्डार पळोवचो आनी एक बरें कुमसार जावन पोरबेक तयारी करची. आमचो साती साक्रामेंत सदांच उक्तो आसा. थंयसर वचून ह्या मागण्याच्या कुळान जेजू मुखार तुमी वेळ सारचो म्हूण आमची विनंती. आमचे बॅन स्टँड आसा थंयसर आमचो फर्स्ट एड कावंटर आसा. भलायके वाटेन कसली कोणाकूय गरज आसा जाल्यार थंय वचोंक तुमी जाता. आमच्या कंपाउंडांत दोनूय वाटांनी आमी उदकाचो बंदोबस्त करून दवरला. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयता ती मांदावळ तुमी सांबाळची. भायर सरतना तुमी लूट करचे न्हय पूण सवकास भायर सरचें. आमची इगोज रोजाय सायबिणीक भेटयल्ली आसा. हाका लागून तेरसाचे मागणे करूंक ती आमकां आपयता. हाका लागून आमचे कांय वॉलंटियर्स भायर रोजरी विकतात, त्यो वचोन तुमी घेवची म्हूण आमची विनंती. लोकांक भितर आनी भायर सरूंक आळकोळ जाता ते परी एक्झीट आनी एंट्री गेट आसा थंय तुमची मोटारां पार्क करची न्हय पूण आमचे वॉलंटियर्स दाखयता त्या प्रमाणे तुमी तुमची मोटारां मोटरसायकली तुमी पार्क करच्यो. आयज कॅन्टीन करूंक आमकां आदार केला आमच्या रोजरी इस्कॉलाची PTA. तुमी तांकां भेट करची, वचोन तुमी कितेंय खावंक घेवची. हाची येणावळ येता ती आमच्या इस्कॉला पासत आमी वावुरतले. तुमी इस्कॉलान शिकल्यात, तुमचो मोग भुरग्यां सवे आनी इस्कॉला सवे दाखोवंक कॅन्टिनान वचून एक तरी वस्त घेवंक तुमी तांकां आदार दिवचो. रोजरी इस्कॉलाची PTA आमच्या रुजाय सायबिणीच्या परबे दिसा आनी फुडले 2 दीस आमच्या रोजरी इस्कॉलाच्या आंगणान ड्रामा फेस्टिवल घडोवन हाडटा. भायल्यान इस्कॉलाची भुरगीं टिकेटी विक्रेक घेवन आसात. तुमी टिकेटी काडून तुमचो आदार ह्या भुरग्यांक आनी ह्या इस्कॉलाक दिवचो. तशेंच कोणूय डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार थंयसर तुमी दिवचो. हाचो सगलो फायदो आमच्या इस्कॉला पासत आमी वापरतले आमच्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा पासत. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या गोराब्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. सोनवादा उदेशी एकचार सांबाळूंक आनी जेसूचे गोबाय जावंक तुमकां धाडटा. रोजाय सायबिणीक मागणे. बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेसूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष चोडूंक आनी वाडोवंक सोदता. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. उगीच रावन रोजाय सायबिणीचे विणवणेन तुका कितें जाय भावार्थान माग. ए देवाचे माये,
हे मोचे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना संगाती मानून घे नोमान कुरपेन बोलले हे मोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतया जावं म्हूण हांव ओतरेकता ए सोंसल्यांचे बोजोंडारी देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो त्या संतोशान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागता ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेसूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोवन दी आमेन सगलीं बरोबर म्हणया नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्वर शेताय आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सुलो आनी सुदो तुजो पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा भाग्य हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Rosary Sabini, Rosary Sabini, Sadhu